नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. चांदोर वाठारांत बिबट्याची हालचाल सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांत कैद जाल्ल्यान थळाव्यां मदीं पातळ्ळा भंय. राना खात्यान ह्या विशीं बेगोबेग उखलची पावलां थळाव्यांचे गाराणें. कलम 39 रद्द करात म्हण मंत्र्याच्या बंगल्यार गेल्ल्या आंदोलकांआड सरकारा वरवीं जातली चौकशी. सरकारान सत्यशोधक समिती केल्या स्थापन. टॅक्सीकारा वांगडा सोमारा परतून जातली चर्चा. येरादारी खात्याचे 3 अधिकारी आनी प्रतिनिधीची समिती करतले स्थापन. 10 दिसांत टॅक्सीकारांचो प्रश्न जातलो सुटावो. मुख्यमंत्र्याचें आश्वासन. राज्यात आंदोलनां पळयलीं जाल्यार सरकाराक विधानसभेत स्वताचो बचाव करप जातलें कठीण. आमदार विजयाची भविष्यवाणी. मायनिंग सुरू जावन लेगीत थळाव्याक मेळना प्राधान्य, सांगता विजय. लयराई देवीची जात्रा विघ्ना शिवाय जावचे खातीर जात्रे वेळार धोंड. भक्तगण आनी हेर सगळ्या भाविकांनी पाळची शिस्त आनी नेम. फावो ती उपाय येवजण बेगोबेग पुराय करपाक यंत्रां लागल्या कामाक, सांगता मुख्यमंत्री. लुईस बर्जर प्रकरणात सरकारान आपल्या गरजे भायर धाडिल्लो बंदखणीत. लुईस बर्जर हाका आपूण केन्नाच मेळूंक ना. आदले मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमावन दिलो रजाव. आता खबरो विस्तारान. चांदोर वाठारांत बिबट्याची हालचाल जाल्ल्यान थळाव्यां मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां. रातच्या वेळार चांदोरांतल्या सरिता मेनेझीस हाच्या घरा लागसार भोंवपी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचो बिबटो दिश्टी पडलो. लोक थर्र भिल्यात. रान खात्यान ह्या विशीं लक्ष दिवन गरजेची जतनाय घेवचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात. नगर नियोजन कायद्याचो कलम 39 रद्द करपाची मागणी करपी आंदोलना वेळार नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हाच्या दोनापावलाच्या घरा वेल्ल्या मोर्चाची सरकारा वरवीं चौकशी जातली. महसूल सचिव संदीप जॅकीस हाच्या अध्यक्षतेखाला सरकारान सत्यशोधक समिती स्थापन केल्या. ह्या समितीन बेगिनात बेगीन अहवाल सादर करचो असो आदेश जारी केला. पळयात. 23 फेब्रुवारीचे राती आंदोलकांनी दोनापावल हांगच्या नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या घराचेर मोर्चा व्हरून कलम 39A रद्द करपाची मागणी केल्ली. पुलिसांनी मोर्चा थांबोवपाचो खूब यत्न केल्लो, तरी लेगीत आंदोलक दुसरे वाटेन वचून मंत्र्याच्या घरा मुखार बशिल्ले. तशेंच आंदोलकांनी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या आड घोशणाय दिल्ल्यो. ताचे उपरांत तेच राती आझाद मैदानाचेर परतून आंदोलक जमिल्ले. मजगती सत्यशोधक समितीची नेमणूक करपाचो आदेश मुखेल सचिव डॉक्टर व्ही कांडावेलू हाणें जारी केला. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी एकनाक लेटस, टिकम सिंग वर्मा हे समितीचे वांगडी आसात. मंत्र्याचे खासगी आनी घराचेर मोर्चा काडप अयोग्य आसा आनी ताचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिल्ली. बंगल्याचेर मोर्चा वेल्ल्या संबंधी विरोधी फुडारी युरी आलेमाव आनी हेरां आड गुन्यांव नोंद केला. पुलीस चौकशी करता आसतना आतां सरकारान सत्यशोधक समिती स्थापन केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आमी पारंपारीक पद्दतीन टॅक्सी चलोवप चालूच दवरतले. सरकाराक पारदर्शकताये खातीर वा पर्यटकाच्या सुरक्षे खातीर उपाय करपाक जाय जाल्यार आमी सहकार्य करपाक तयार आसात. मात आमकां ॲप बेस्ड टॅक्सी सर्वीस नाकाच म्हण टॅक्सीकार हट्टाक पेटला. सरकारान जेन्ना ॲप बेस्ड टॅक्सी सुरू केला तेन्ना सावन गोंयचे टॅक्सीकार माफिया म्हण फामद जाले. पयलीं आमची ब्रँड एम्बेसेडर म्हण वळख आशिल्ली अशें टॅक्सीकार योगेश गोवेकाराचें म्हणणें. लेट्स सी इश्यू जर रिजॉल्व जाता जाल्यार बरीच जाता. बट आमकां असो आमचो पारंपारीक जो वेवसाय चलता टॅक्सीचो तो तेच पद्दतीन बट ट्रान्सपरन्सीक लागून कितें करूंक जाय, मेकॅनिझम हाडूंक जाय, टुरिस्ट सेफ्टीक लागून बी, नाल्यार वी आर रेडी फॉर दॅट. बट आमी एपार येवपाक रेडी ना. आख्ख्या संवसाराक ॲप बेस्ड वर्सीस ट्रेडिशनल टॅक्सी ओनर्साच्या भितर झगडी चालूच आहा. आनी सरकारान जेन्ना पळय ॲप बेस्ड टॅक्सी हांगा गोंयांत हाडला तेन्ना जेन्ना आमी माफिया जाल्ले तेच्या पयलीं आमी ब्रँड एम्बेसेडर जाल्ले. सो गव्हर्मेंट इज कमिंग विथ सम मेकॅनिझम फॉर ट्रान्सपरन्सी. वी आर रेडी, बट ॲप बेस्ड इज नॉट अ सोल्युशन आनी आमी ॲप बेस्डाक येवपाक रेडी ना.
तुमकां मायका लागून सपोर्ट करता आनी तो येयला आयज तुमकां सपोर्ट करपाक आतां कितें आहा मतांक लागून खुबशे जाण सपोर्ट करतले न्हू आतां इलेक्शनूय लागीं पावल्या सो दीस मायट बी अ पॉलिटिकल गेमीक काय सांगूंक शकना बट इश्यू जर रिजॉल्व जाता नाल्यार बरी गजाल इश्यू रिजॉल्व जाता नाल्यार कित्याक आमची अरावंड टॅक्सीकारांची 20-25 हजार फॅमिली आहा बरे भशेन तरी पोट भरतले 2018 जेन्ना गोंयांत येयल्या तेन्ना आमच्या टॅक्सीकारांक त्रास जाता टॅक्सीकारांची केशी पडल्यो धंदो सोंपलो आनी खुबशे बिझनस काबार जावपाची कंडिशन आसले सो आयज जर आमचो धंदो पारंपारीक जो वेवसाय चलता जो आमी वाडयल्लो आहा टुरिझम स्टेक होल्डरांनी टॅक्सीकारांनी तो आमच्या हातीन उरत नाल्यार बरी गजाल गोंयांत जायते कडेन आंदोलनां जायत आसा हाका लागून सरकाराक येवपी विधानसभेत स्वताचो बचाव करप कठीण जातलें अशें गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो मुखेली विजय सरदेसायान भविष्यवाणी केल्या मजगतीं मायनिंग सुरू जाल्या मात थळाव्यांक प्राधान्य दिनात वेदांतान सरकाराक विकतो घेतला ताचे सयत लोकांकूय विकतो घेतला अशें वेदांता कंपनीक दिसपाक लागला हे भाजपा खातीर घातक थारतले अशें आमदार विजयाचें म्हणणें येता ते विधानसभा अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर लोकांकडल्यान 2193 सुचोवण्यो आनी प्रस्न आयल्यात अधिवेशनात 42 तारांकीत 210 अतारांकीत 14 शून्य प्रहार सबमिशन 14 लक्षवेधी प्रस्ताव 4 खाजगी विधेयकां आनी 3 खाजगी वांगड्यांचे थाराव सादर केल्यात अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आमदार विजय सरदेसायान सांगले गोंयांत जायते कडेन आंदोलनां जायत आसा देखून सरकाराक विधानसभेत स्वताचो बचाव करप कठीण जातले अशें आमदार विजय सांगता आयकात हे जे सेशन जातले हे तुमकां सांगला ते भशेन बजेट सेशन आनी मॉन्सून सेशन दोनूय एक जावन एक सेशन जाता हातून 42 स्टार्ड एलिक्यूज म्हजे आनी 210 अनस्टार्ड एलिक्यूज आसतले आमी 14 झिरो आवर आनी 14 कॉलिंग अटेन्शन आनी 3 प्रायव्हेट मेंबर रिझोल्युशन मूव करतले हातून सरकारान रिस्पॉन्सिबली वागप आनी सरकाराची इनकॉम्पिटन्सी एक्सपोज करप हे आमचो मुद्दो आसतलो बिलां जी मूव केल्या हातून बिल पयले म्हणटा तें गोवा प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लँड्स बिल 2026 हातून इनडिस्क्रिमिनेट कन्वर्जन हे जस्टीस फेर्डिनांड मुगाबेचें बिल खूब जाणांनी मूव केलां आसतलें हांवें मूव केलां आनीक बेजीक म्हळ्यार गोंयची शेती गोंयचें सैम आनी गोंयचो रुरल लायव्हलीहूड हे प्रोटेक्ट करपा खातीर आनीक सेफगार्ड्स घालपाक की रिक्लासिफिकेशन शेतांचें रिक्लासिफिकेशन ओ ऑर्चर्डाचें रिक्लासिफिकेशन इंटू सेटलमेंट झोन ना जावपा खातीर हें प्रोटेक्शन आहा सगळें गोंय पेटिल्लें आहा सगळ्या कडेन एजिटेशन आहा सो हें सेशन सरकाराक पार पडपाक इजी आसचें ना बरें कुस्तार आसतलें सगळें थंड आसतना सरकाराचे 12 बिरेस्तार कशें जाल्या ते तुमी हाजे पयलीं पळयलेलें आहा आयचे परिस्थितीन आनी ह्याच वर्सान इलेक्शन जावपाचें आसा ह्या संबंधान जे भशेन सरकाराचेर येतलो एटॅक तो सरकार कसो पार पडटलो हाजेर एक व्हडलो प्रश्न आहा तातल्या तातून गैर जालां गल्फान जे गैर जर उरलें आनी थोडे तेंप जाल्यार पेट्रोलाचे प्रायस सारखे खंय पावतले ते सांगूंक जायना 74 crores गेल्या 3 वर्सांनी सरकारान इव्हेंट्सांक मोडिल्ले आहा 74 crores हे इव्हेंट्सांक कित्याक मोडटात कित्याक इव्हेंट्स करून जी मेन म्हळ्यार जे मेन इश्यूज आहात प्रदेशाचे आमचे राज्याचे हे लोकांनी विसरचे म्हणून मजगती वेदांतान गोंय सरकाराक विकतो घेतला ताजे सयत लोकांकूय विकते घेतला अशें वेदांता मायनिंग कंपनीक दिसपाक लागला हे भाजपा खातीर घातक थारतले मायनिंग सुरू जाल्या मात थळाव्यांक प्राधान्य दिनात अशें विजय सांगता स्थानिक मनशाक जर काय फायदो ना जाल्यार स्थानिक मनीस हे मायनिंग रिस्टार्ट परतून हाडोवपाक वतात हे मुळगांवां आमकां दिश्टी पडटा वेदांताचेर जें कितें जाता ते वेदांतान गोंयचो सरकाराक विकतो घेतला आनी ताजे बरोबर लोकांकूय विकते घेतला अशें वेदांताक दिसपाक लागलो आनी हे म्हाका दिसता बीजेपी खातीर घातक जातलें की बीजेपीन मायनिंग सुरवात रिस्टार्ट करून स्थानिक मनशाक कसलीच प्रायोरिटी ताका प्राधान्य कसलेंच दिवंक ना आनी ताजे खातीर लोक रस्त्यार येतात सो कसल्याच इश्यूचेर लोक रस्त्यार येवपाचे बंद जायना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सरकाराक दर एकल्याच्या जीवाची काळजी आसा मात लयराई देवीची जात्रा विघ्ना शिवाय जावचे खातीर जात्रे वेळार धोंड तशेंच भक्तगण आनी हेर सगळ्या भाविकांनी शिस्त आनी नेम पाळचे असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारला.
फावो ती उपाय येवजण जाता तितल्या बेगीन पुराय करपा खातीर प्रशासकीय यंत्रणा कामाक लागल्यात अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. शिरगावचे लयराई देवीच्या फाटभुंयेचेर आमदार प्रेमीन शेट हाच्या सयत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बिरेस्तारा शिरगांवा वचून जात्रेच्या तयारीची पळोवणी करून आढावो घेतलो. या वेळार दिवचलचे उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार, पोलीस, भलायकी आणि हेर संबंधित खात्याचे अधिकारी तसेच लयराई देवस्थानाचे अध्यक्ष आणि हेर पदाधिकारी आणि ग्रामस्थ हाजीर आशिल्ले. गर्दी टाळपा खातीर जात्रे वेळार व्यवस्थापन कशें करचें ते विशीं मुख्यमंत्र्यान अधिकाऱ्यांक मार्गदर्शन केले. देवस्थान समितीन लेगीत नेम लागू करचे अशी सूचना मुख्यमंत्र्यान केली. दोन तळे कडल्यान होमखंडा कडेन वतना लागपी स्लोप कातरपाचे काम सद्याक चालू आसा. जात्रे वेळार वायट घडणूक घडपाक जायना म्हणून फावो ती काळजी घेयात असे निर्देश मुख्यमंत्र्यान संबंधितांक दिला. पळयात. जात्रेच्या निमित्तान लयराई देवीक नमन करता. ज्या पद्दतीचो इन्सिडंट फाटले फावटी जालो त्या खातीर तो इन्सिडंट परत केन्नाच जावचो न्हू म्हणून मेजर प्रिकॉशन्स घेवपाच्या दृश्टीन म्हणजे ॲडमिनिस्ट्रेशनांतले कलेक्टरा पासून सगळे जाण इन्क्लुडींग आमचो लोकल MLA प्रेमिनल शेख हांगासर आसा. सो सरकार सगळ्या तरेची प्रिकॉशन्स जी आसा ही 100% आपल्या कडेन म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाक जाय ते घेतले आनी त्याच बरोबर लॉ एन्फोर्समेंट करपा खातीरूय प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. टेम्पररी बॅरिकेटींग आनी कितें जाल्यार ती बी आमी घेवपाचें थारायलां. तेजें काम ऑलरेडी सुरवात जाला. जात्रेच्या पयलीं 15 दीस बाकीचो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी जातलें. हांव लयराई देवीच्या जात्रेच्या धोंडांक आनी भाविकांक दोगांयकूय आव्हान करता की तांच्यांनी प्रशासनान घालून दिल्ले नॉर्म्स ते तांच्यांनी फॉलो करचे. ज्या पद्दतीन आमचे डेप्युटी कलेक्टर स्थानीक कमिटी आमदार हांकां मेळून एकदां डिसायड करतले आनी दे डिक्लेअर्ड इन द पेपर की ह्याच पद्दतीचो वच रूट ह्याच्याच खातीर आनी वच टायमींग हो एक टायमींग आनी हेजो सगळो त्या दिसाचो कितें प्रोसिजर आहा तो डिक्लेअर करतले. ताज्या प्रमाणे जर सगळ्या जाणांनी फॉलो केलें जाल्यार म्हाका दिसता अशें इन्सिडंट परत केन्ना जावचो. आमकां लोकांच्या जिवाची काळजी आसा आनी ती घेवपा खातीर सरकार सर्वतोपरी म्हणजे पुराय आपले मदत करपा खातीर हांगासर आनी जात्रा खूब बरे पद्दतीन जावपा खातीर आमच्या पर्यंत सगळे करतले. रस्तो ग्रेडियंट तो नवीन रोड आमी करपा खातीर प्रुवेज आमदारांनी सजेशन दिलां. काही लोकांनी जर NOC दिवपा जाल्यार ते बेगीन दिवच्यो तोय सुद्दां आमी बेगीन करपाक तयार आसा. सगळे भावीक जे जात्रेक येता तांकां वेवस्थीत रित्या बरी सोय आनी सुविधा दिवपाचो प्रयत्न हो सरकाराचो आसा. ताची सगळ्यांचें सहकार्य हें म्हत्वाचें आसा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. लुईस बर्जर प्रकरणात सरकारान आपल्याक गरजे भायर बंदखणीत धाडिल्लो. आपूण लुईस बर्जर हाका केन्नाच मेळूंक ना. तो कोण तें आपल्याक अजुनूय खबर ना. ताका संबंदीत आशिल्ले मंत्री जाले आनी आतां सुशेगाद जाला अशें आदले मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमांव सांगता. आदले मुख्यमंत्री सर्गेस मनोहर पर्रीकार हाच्या काळात आपणे विधानसभेत ड्रग्साचो प्रश्न मांडिल्लो. बंदखणीत ड्रग्स ना अशें अधिकाऱ्यांनी सांगिल्लें पूण उपरांत तें सिद्ध जालें अशेंय ताचें म्हणणें. राज्यात वाडपी ड्रग्स प्रकरणा विशीं तांणी हुस्को उक्तायला. पळयात. आज ड्रग्स म्हणटे जेली पासून चालत न्हू आनी तेन्ना हावजांत चीफ सेक्रेटरी येयलो ते मेळ्ळो आनी चीफ सेक्रेटरी सांगलो ना जेली एक पूण केस ना म्हणून आनी तेच उपरांत SM जात्रेक रोखडें जेलींतून ड्रग्स धरलें. उड आसा तुमकां? हा उड आसा. हावजांत जेन्ना आमचो संपलेलो पारेकर आसतना हांवें बोवाळ मारली तेन्ना की सांगून म्हाका तुमी अननेसेसरी जेलीन घातलो. पॉलिटिक्सान पडलो जेली बगीच पडा सगळ्यांक बगीच पडा. कित्याक लुईस बजाज म्हण तेजेर म्हाका भितोड येयलो. लुईस बजार म्हणटा हांवें केन्ना चलना तेका मनीस चलना. लुईस बजारा हायल तेका आतां मिनिस्टर करून घेना हांवें सुसेगाद आनी लुईस बजार म्हजी केस जाली. लुईस बजार म्हणटा हांवें केन्ना कांय चोवूंक ना. लुईस बजाराकूय चोवनाय. लुईस बजार पण म्हणटा तें कितें केलो तेका गेली मिनिस्टर करून हांवें. एक एक कॉलेज कडेन एक एक इस्कुला कडेन एक मॉनिटरींग करपाक मनशां दवराय म्हण. कित्याक आयज ड्रग्स भुरगे 14 वर्सांचे 18 वर्सांचे 20 वर्सांचे भुरगे आयज ड्रग्स ओडटा. पूण ड्रग्स पळय म्हणटा तें एक पाटी तुका तूं पिवोंक लागलो तूं खावपाक लागलो तूं मागीर कोण म्हण मता कोण म्हण कोवडन मत सारको मागीर तुका चान्स आसना. ड्रग्स म्हणटी एक वस्त सारकी डेंजर आनी हे ड्रग्स तरी बंद कोनाय गोंयांत.
आनी गोंयांत तें आतां इतलें वाडलां, ड्रग्सवाल्यान धरताय पुलीस, तेंगे ड्रग्स कलेक्ट कोताय आनी ते कोताय भितर उडयताय, तेंगे मागीर आदोगाद जाता, तेका सण वता, हें जावपा जायना. चडशे भुरगे पळय जेन्ना आज काबार जाता, यंग भुरगे जे ड्रग्स खावन काबार जाता, ड्रग्स म्हणटा बंद जाता तेंकां यंग एजीक तें कोणा ड्रग्स म्हणटा तें यंग एजीक तेंकां बरें दिसता. पूण हें ड्रग्स म्हणटा तें बंद जावपा जाय. हांव मागता आज जोड मागता सरकारा कडेन ड्रग्साचें रिस्ट्रिक्ट करपाक. केळशी वाठारात एक धक्को दिवपी घडणूक मुखार आयला. केळशी वाठारात 64 वर्सां पिरायेच्या टिओफिलो कार्दोजो हाची कूड ताच्याच घरा लागसरच्या बांयत सापडली. ह्या घडणुकेक उपरांत थळाव्यांनी ही आत्मघातकी कर्तूब न्हय तर खून आसूं येता असो दुबाव उक्तायला. पुलीस फुडलो तपास करतात. पळयात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण केळशी वाठारात रावपी 64 वर्सां पिरायेच्या टिओफिलो कार्दोजो हाची कूड ताच्याच घरा लागसरच्या बांयत सापडली. टिओफिलोच्या गळ्याक दोरयेचे दाग आशिल्ल्यान हे घडणुकेचेर जायते प्रस्न उप्रासल्यात. थळाव्या लोकांनी ही घडणूक आत्मघातकी कर्तूब न्हय तर दुबावीत खून अशें म्हणत पुराय तपास करपाची मागणी केल्या. हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत कोलवा पुलिसांनी घडणूक थळार धांव घेत घडणुकेचो तपास सुरू केला. पुलिसांनी ही केस अनैसर्गिक मरण म्हणून नोंद केल्या आणि फुडली चौकशी सुरू आसा. मरणाचे खरे कारण तपास जाले उपरांत स्पष्ट जातले. डेड बॉडी मेळ्ळी आमकां बांयत. आमी इन्क्वायरी आमची चालू आहा. इन्क्वायरी जाली एवढी आमी सद्या रजिस्टर करता तातूंत आनी फुडली कारवाय कितें ती चालू जातली. तो आमकां सकल कोणी खबर मेळ्ळी. हांव मिसा गेलो आसलोलें, म्हाका कोण सांगपा येयला सेशन जालें म्हणून. सो मागीर हिंगेन बांयत चेडो पडो आसलेलो. मागीर पुलीस स्टेशन वचून पुलीस सगळें इन्फॉर्म केलें आनी तेम मागीर सगळें पुलीस येयली, हिंगा फायर ब्रिगेड येयली आनी तेगे बॉडी भायर काडली. सो बॉडी भायर काडलो तशें ते गोड्या दोर तें टायट करून म्हणलो. सो तें दिसता की मर्डर एश म्हूण. आजून तें कन्फर्म जालो ना मर्डर म्हूण, पूण इट लुक्स लायक अ मर्डर. हेचे पयलीं आनी इन्सिडेंट जाले. हेचे पयलीं तेगे घरान तेगे भाऊ एकल्या मारलेलो. सो तेन्नाय म्हणटाली ती मर्डर म्हूण, पूण कांय हें करूं ना, प्रूफ जावं ना मर्डर म्हूण. सो आतां तुमकां कितें दिसता हेजी? हेजे आमकां दिसता ही मर्डर एश दिसता, पूण तें प्रूफ जावपा जायना. इन्व्हेस्टिगेशन जालें म्हणटलें तें सारकें कळटलें कितें तें. एकटो रावता तो? तेगे घरा एक आहा भयणी आहा, काजार केलो भयणी हिंगा रावता 2-3 वर्सां येयली हिंगा रावता. सो ते हिंग कितें रावता तें खबर ना. तेगे चेडो तेन्ना जायते भाशेन कावस आयकलो आहाय तेगेले लोकांनी. सो तेका लागून ती हिंगा रावताय आनी तो चेडो हें कोत्ता सगळें तेगे चेडो आनी तो चाली तेगे दोगांय आनी आनी एक लोकांक भुरगो जायचो आटाय वयताय येताय वयताय तेंगे थिंगा. सो ती कोण मुखार ना दवरलो ना कोणा. अजून कांय हें जालो ना. तेंगे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा, जालें ना अजून तें. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार. उत्तर गोंयांतल्या बार्देश तालुक्यात एफडीएन व्हड कारवाय केल्या. म्हापसा, हणजुणा, आसगांव आनी हडफड्या आनी कलंगूट वाठारांतल्या अन्न वेवसायाची तपासणी केली. ह्या तपासणेंत जायत्या हॉटेलां, स्वीट मार्ट्स आनी स्ट्रीट फूड विकपी लोकांची तपासणी केली आनी कांय आस्थापनांचेरूय कारवाय केल्या. पळयात. एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी बार्देस तालुक्यात खाशेली तपासणी मोहीम घडोवन हाडली. या ड्रायव्हात म्हापसा, अंजुणा, आसगांव, हडफड्या आणि कळंगूट वाठारांतल्या रेस्टॉरंट, जेवणांची आस्थापनां, स्वीट मार्ट आणि स्ट्रीट फूड विकपी वट्ट 20 खाद्य वेवसायांची तपासणी केली. तातूंतल्या 8 आस्थापनांक परवानेचें नूतनीकरण करूंक नाशिल्ल्यान आनी अस्वस्थ परिस्थितीत वेवसाय चलपाक लागून नेम पाळचे मेरेन बंद रावपाचे निर्देश दिला. मजगती दुबावीत रसायनाचो वापर करून पिकयल्ली सुमार 300 किलो केळी नष्ट केली. हे प्रकरणात केळीचे नमुने चाचणे खातीर धाडल्यात आनी नमुने बेकायदेशीर थारल्यार ठोक विक्रेत्या आड केस नोंद जातली. ते भायर वैद्य FSSAI नोंदणी प्रमाणपत्रा बगर अन्न वेवसाय चलोवपी हॉकर विक्रेत्याक 2000 रुपया दंड घालो. फुडाराकूय ही तपासणी मोहीम चालू उरतली आनी सगळ्या अन्न वेवसाय मालकांनी नेमांक खरपणान पाळो दिवचो, ना जाल्यार तांच्या परवान्या आड कारवाय जातली अशी शिटकावणी अधिकाऱ्यांनी दिल्या. आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ फूड अँड ड्रग्स ॲडमिनिस्ट्रेशनाच्या टिमीन ही आमची सर्वेलन्स ड्रायव्ह जी आसा ती चालू केल्ली आसा आनी आमी मंडे तशेंच आयच्या दिसा बार्देस ह्या एरियान सेवरल प्रमायसीस केले. ऑल टुगेदर 19 प्रमायसीस आमी केल्या. वेगवेगळे रेस्टॉरंट्स, रिटेल तशेंच फ्रूट वेंडर्स
आनी टोटल हातूंतले आमी जे आसा 8 प्रमायसीस हांकां बंद केल्ले आसा. मेनली थोडेचे जे हायजीन आसलेले ते अप टू डेट नासलेले, तशेंच कांय जाणांचे लायसन्सीस हे एक्सपायर जाल्ले असल्या कारणान तांकां बंद केल्ले आसा. बाकीच्यांक आमी इम्प्रुवमेंट नोटीस दिल्ले आसा. तशेंच मेजर ब्रेक थ्रू म्हणटा तो आमी आमचे कांय इन्फॉर्मंट्स अशे दवरलेले म्हापसा यार्डान सॅम्पल काडलेले आनी तशेंच अशें आमी सांगून दवरलेले आनी आमकां इन्फॉर्मेशन मेवली आयज दनपारच्या वेळार कोण तरी अशें कितें तरी कॅमिकल अशें घालता म्हणून, आनी आमी इमिडियटली विजीट करून ती जी बनानाज जी आसलेली ती आमी कॉन्फिस्केट करून तांचेर केस घातलेली आसा. आनी हो वेंडराचेर ऑलरेडी एक केस आमची JMFC कोर्टान चालू आसा. आयज ताका परतो आमी सेकंड टायम बूक केला. तशेंच आमी म्हापसा यार्ड जे चलयता आसता तांकां आमी कॉन्टॅक्ट करून तांकां बरोवन सांगलां की हे जे रिपीट वेंडर्स आसा, रिपीट ऑफेंडर्स आसा, तांची लायसन्सां कॅन्सील करपाचें आनी तांकां काडपाचें म्हणून. आनी तांणी आमकां तांचो जो आसा सपोर्ट दिल्लो आसा. आनी फ्रायडेच्या दिसा आमी तांकां यार्डाक तशेंच सगळ्या वेंडरांक घेवन एक कॉर्डिनेशन मिटींग घेतले. सो मेजर जो आमचो ऑब्जेक्टीव आसा की हे जे कॅमिकली जे रायपनींग जाता ते टोटल बंद करपाचें आनी यार्डान जे अप्रूव्ड चेंबर्स घातलेले आसात ते 100% ऑपरेशनल करप हे आमचे प्रयत्न चालूच आसतले. तशेंच जे कोण अशे फाऊल मेजर्स यूज करता तांचेर स्ट्रिक्ट कारवाई जातली. आनी जो आयचो वेंडर मेळिल्लो आसा ताका एक केस बूक करून ताचें लायसन्स कॅन्सिलेशन जे आसा ते आमी प्रोसेस चालू करतले. हो आतां वेंडर आसा तो म्हापसा यार्डांतलो. म्हापसा यार्डाचोच वेंडर. गोमंतक TV खातीर विना मांद्रेकार. आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी पणजेंतल्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालया मुखार आंदोलन केलं. दिल्ली उच्च न्यायालयान सोऱ्याच्या घोटाळ्याचो प्रकरण न्हयकारल्या उपरांत अरविंद केजरीवालान राजकी सूड घेवन कारवाय केल्ल्याचो आरोप आप फुडाऱ्यांनी केला. तशेंच मनीष सरदेसायाची बदनामी केल्ल्याचो आरोप तांणी केला. ह्या वेळार फुडाऱ्यांनी एक प्रतिमा लासून आपलो निषेध उक्तायलो आनी गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांच्यांनी आपाची माफी मागची अशी मागणी केला. ह्या निषेधात जायत्या फुडाऱ्यांनी आनी कार्यकर्त्यांनी वांटो घेतिल्लो. आम आदमी पक्ष जो आसा तो एक वेगळे राजकारण करपाक अस्तित्वान आयला. आमी सदांच जेन्ना मत मागता तेन्ना कामाच्या आधाराचेर मत मागता. आमी दुसऱ्या कसल्याच आधाराचेर पैशाच्या, धर्माच्या, जातीच्या आधाराचेर मतां मागना. आमी सदांच कामाच्या आधाराचेर मत मागता. आनी 2015 आनी 2020 जेन्ना दिल्ली तुम्ही पळयलें आमी कामाच्या आधाराचेर मत मागले, प्रचंड बहुमतान आम आदमी पार्टीचो सरकार घडलो. ताच्या नंतर 2022 पंजाबाक परत प्रचंड बहुमतान आम आदमी पार्टीचो सरकार घडलो. तशेंच गोंयान, गुजरातान आनी इवन काश्मीरान आम आदमी पक्षाचे आमदार निवडून आयले. 2022 भारतीय जनता पार्टी खूब भियेली. नरेंद्र मोदी भियेलो. तांकां कशे तरी भशेन अरविंद केजरीवालाक आनी आम आदमी पार्टीक काबार करपाचो कशे तरी तांकां प्रयत्न करपाचो आशिल्लो. तांकां आमच्या बरे पेक्षा काम बरें करपाक येनाशिल्लें. सो त्या खातीर तांणी एक षडयंत्र केलें. एक दिल्ली लिकर स्कॅम ह्या नावाचें एक षडयंत्र तांणी एक हें केलें, फॅब्रिकेट केलें. एक फेक केस चालू केली. आनी तुमी जाणा की हे दिल्ली लिकर स्कॅमाच्या नांवान आमच्या पार्टेक आनी आमच्या पार्टीच्या लिडरांक तांणी कितलो त्रास केलो. 2 आमदारांक सुद्दां धमकी दिली गेली की तुमी जर BJP जॉयन जायना तुमकांय आमी भितर घालतले. तांकां सांगलें की पळय तुमचे सगळे लिडर जेलीन आसा, तुमची पार्टी काबार जाता, तुम्ही जॉईन जायात, तुमकां मंत्रीपद दिता. आमचे दोनूय आमदार ठामपणे पार्टी बरोबर रावले. आमी हो आज मोर्चा हाडला डिमांड करपाक की जे जे अपशब्द आनी अपप्रचार स्वता गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान केल्ले आम आदमी पार्टी बद्दल आनी आमचे लिडर अरविंद केजरीवालजी बद्दल ते तांणी फाटी घेवचे. वी डिमांड दॅट डॉक्टर प्रमोद सावंत अँड BJP प्रेसिडेंट दामू नायक apologize to Arvind Kejriwal and they have to admit की ताणे जे सांगिल्लें ती सगळी फट आशिल्ली म्हणून, गोंयकारांक तांणी फट मारली म्हणून. आनी दे हॅव टू एडमीट की ते आनी तांचो लिडर नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी आनी अरविंद केजरीवालाक भियेले म्हणून ही फेक केस तांणी तयार केली. गोवा असेंब्ली सुद्धा हो क्वेश्चन काढलो आणि आमच्या आमदाराचेर टिका केली. हेतूक CM आणि बाकीचे BJPचे आमदार असले आज तेंचेर हे अक्षर खापट पडलेले आसा. हेचो आमी तीव्र निषेध करतात. आणि ह्या CMान
लोकांक गोंयच्या लोकांक सांगचे हे एक षडयंत्र केल्ले आम आदमी पक्षा विरुद्ध दिल्ली आणि राज्य सरकारा भितर हे षडयंत्र केल्ले. आमकां दिसलें फक्त ते निर्दोष सुटला आतां आमी परत कितें करतले आनी तांकां परत भितर घालतले हो तांचो कदाचित विचार आसत. पूण लक्षांत दवरात, हांव आज ह्या हांगच्यान मोदी जे आसात आमच्या देशाचे पंतप्रधान मोदी आनी आमच्या देशाचे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह हांकां सांगता, तशेंच आमच्या गोंयच्या पप्पू चीफ मिनिस्टराक सांगता, आज जो निर्णय कोर्टाचो आयला तातूंतल्यान प्रत्येक सामान्य मनशाचो विश्वास ह्या पॉलिटिक्साचेर आनी स्ट्रॉंग जाला आनी प्रत्येक सामान्य मनीस जो आसा तो तुमच्या ह्या राज्याच्या अगेन्स्ट हेज्या मुखार समर्थपणे उबो रावतलो आनी तुमचे जे राज्य चल्ला, जे भ्रष्टाचार तुमच्यांनी मांडला, जो अत्याचार तुम्ही लोकांचेर मांडला, तो सगळो अत्याचार हो सामान्य मनीस तुमकां धुवन काडटलो आनी तुमकां ह्या सत्तेंतल्यान भायर उडयतलो. तो दीस खूब बेगीन येतलो. हे जो आमचो सरकार जो दिल्लीन चलता, जो हेल्थ आनी एड्युकेशन फुडें दवरून ह्या हेचेर तो काम करता, हे हांच्यान पळोवंक जायना जावन तेणी आमच्या लिडराक अरविंद केजरीवालाक ताणी भितर उडयलो. जरी तर बीजेपी इतली कापोस्ताद आसा की कामाचेर आपले वोट घेवपाक, जाल्यार तेणी आपले काम फुडें दवरून वोट घेवचो. नो हिंदू मुस्लीम आनी मंगलसूत्र करून. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.